उपन्यास आमकां दिवका म्हणून तुमगेलागी प्रीती निमवून घेता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. फार आभार व्यक्त करता म्हाका अवसर दिल्ले ह्यात देवाल बद्दल काय उलोवच्या खातीर म्हाका शुद्धीकरण खातीर आणि तुमगेल वटू शुद्धीकरण खातीर बी. हरे कृष्ण. ओम शांति वरंतस्य ज्ञानं ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामयं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदम सहगण ललितम श्री विशाखान्वितम ओम विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी के नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे नमो महावते न्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोतिसे नमः. नमो ब्राह्मणे देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगताय कृष्ण गोविंदाय नमो नमः. पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपम भक्तावतारम भक्ताके नमामि भक्त शक्तिका. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. तर हरे कृष्ण. तर आज आम्ही जशी सांगल्या की सांगल्याप्रमाणे दंतवक्र तांगेल वध केले कृष्णानं ताजेबद्दल आम्ही उलयतले आज. आणि दंतवक्र ते मेल आवाज ऐकता वटलो का? वै हरे वै प्रभू ऐकतस. तर स्क्रीन दिसताच ना उठलो का? वै तर दंतवक्र कहाणी ऐकूच्या पहिला बेगीन मागशी वचून आम्ही थोडे हिस्ट्री पळूया. दंतवक्र तागेल जन्म कसला जाले जन्माचे कारण कसले ताजे फाटले हिस्ट्री कलास म्हणून ताजे कारण कसलास म्हणून ते आम्ही जरा पळूया. तर अशी म्हणतात की चार कुमारस म्हणतात चार कुमारस असाच तांगेल जन्म खंयच्यान जाले की ब्रह्माले मनातून जन्म जाले तांगेले. तांगेल मनातून जन्म जालो म्हणून हे चार कुमारस कसं म्हणतात मानसपुत्र. आणि तांगेल नाव कसं आशिल्ले सनक सनंदन सनातन अँड सनत कुमार हे चार नाव चार चेडू आशिल्ले. आणि हे चार चेडूने एकदम सान चेडू म्हणकी जशी दिसतात ती इमेज दाखिल्यात तुला सान चेडू कपडे बी घाल नशी. आणि हे चार चेडू असे म्हणतात की ने तांगेल भितर भौतिक गुण खंयची बी नाशिल्ले एकदम शुद्ध गुण आशिल्ले तांगेले. भौतिक गुण खंयची बी स्पर्श केले ना तशी आशिल्ली तांणी. आणि तांगेल भितर एक लेश मात्र बी अनर्थास खंयची नाशिल्ले. आमी बडी सुमार होतो अनर्थ आमगेले भितर अनर्थास आसा आमगेले की काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर असं वटू अनर्थास पळयताचे. तर हे चार चेडो भितर इतली शुद्ध गुण आशिल्ले तांगेले भितर अनर्थास बी नाशिल्ले असल तरीकेन हे चेडू आशिल्ले. तर ब्रह्मल कार्य कसले की हे जगा भितर सेवा करचे तांगेले कल ते कार्य आसा तांगेली ड्युटी आसा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा जबाबदारी आसा तांगेले. तर तांगेली इच्छा आशिल्ले की हे चार चेडू आनी चार कुमार आसा ना ते तांगेले पुत्र आशिल्ले तांणी तांकां मदत करका म्हणून हे जगा भितर तांगेली कार्य जबाबदारी कसा हाजेर मदत करका अशी इच्छा आशिल्ली तांगेले. तर हे तांणी
व्यक्त केले तांकां कुमारासा की म्हाका मदत करा मेगेल सेवा बरें करून करच्या खातीर. तर हे चार चौठांत कसं म्हणलें कुमारान कसं म्हणलें की आमकां न्ही खंयची बी वस्तू न्ही भौतीक जगा भितर न्ही खंयची बी कार्य आमकां करची राची. कसं जाल्यार की आमी न्ही करच्या चालू करतले तर आमकां न्ही मोह माया भितर पडटलो म्हणून तसो आमकां करचें नाची म्हणून. आमकां न्ही असलें जीवन आमकां जगचें आसा भक्ती भितर जीवन जगचें आसा. लेश मात्र आमकां भौतीक जगा भितर खंयची बी कार्य नाका म्हणून अशें सांगलें. तर म्हणटात की आमकां न्ही एक सेलिब्रेट म्हळ्यार एक ब्रह्मचार्य जावन रावचें आसा आमकां आनी आनी एक आमी चेडूं आसात न्ही 5 चेडूं आसात ताजे वयर आमकां न्ही आनी बी व्हड जावचें ना म्हणून. तर तांणी न्ही देवाक ब्रह्माक प्रार्थना केले की आमकां एक न्ही प्रार्थना केले की दरवेळी आमी न्ही 5 वर्सां चेडूच उरूं म्हणून आनी हाजे की मुखार आमी वयर ग्रोथ जावचें ना म्हणून अशी तांगेली इच्छा केली. तर ब्रह्मान तांकां अशी वरदान केलें अशी जावं म्हणून. आनी एक टायम अशें म्हणलें की तांकां एक टायम ना चार कुमार आसाक तांकां विष्णूक वचून मेळचें आशिल्लें ते वैकुंठांत वचून मेळचें आशिल्लें. आनी हे वैकुंठांत केन्ना तेमी गेले विष्णूक मेळच्या खातीर. तर खंय बी आमी वता खंयची बिल्डींग खंयची बी ऑफिसां वताचे खंयची बी व्हड अशी राज्य उरता तर ते द्वारपाल उरताचे. तुमकां कसलं काम आसा कसलं म्हणून तशी न्ही वैकुंठांत बी द्वारपाल उरताचे आनी कोण तांगेलें नांव जय आनी विजय. हे जय आनी विजय ते द्वारपाल आशिल्ले ते वैकुंठाचे. तर तांणी तांकां राबिले तुमी खंय वचचे आसा म्हणून. तांणी सांगलें की म्हाका न्ही आमकां न्ही विष्णूक मेळचें आसा म्हणून. तर तांणी सांगलें की विष्णू आतां आराम करता आसाचे तांकां आतां मेळचें जावचें ना आतां. तुमी थोडे वेट करता म्हणून अशी परमिशन नाची अशी मेळच्याक बी केन्ना बी म्हणून. तर चार कुमार कसं म्हणलें की देव आसा केन्ना बी तांगेल भक्ताक प्रेम करता. केन्ना बी भक्ताक प्रेम करता. अशी केन्ना बी आतूर उरतात आनी बी भक्ताक मेळच्या खातीर आतूर उरतात. अशें केन्ना जावचें ना की तांकां अशी वेळ उरची ना म्हाका मेळच्या खातीर म्हणून. आमकां वचच्या दी आमकां मेळचें आसा म्हणून देवाक. तर तरी पूण इतली म्हण बी ना जयन विजयन कसले केलें तांणी म्हणलें की ना तुका वचचें जावचें ना. आमकां द्वारपाल आसा आमगेलें कार्य आमगेली ड्युटी आसा सेवा आसा आमगेलें तर आमकां अशी वचचें दिवचें जायना कोणाक बी म्हणून. तर ते अशें म्हणटात की चार कुमार आसा तांणी एकदम शुद्ध आशिल्ले. तांगेले खंयची बी गूण तांगेलो प्रभाव करनाशिल्ले कळ्ळें. ते सत्व गुण रजो गुण तमस गुण हे खंयची बी गुण तांगेलो प्रभाव करनाशिल्ले. हे तरी पण अशें म्हणटात की तांगेली अशी हे तिनूय गुण तांगेलो प्रभाव करनाशी तांकां राग आयलो तांकां कळ्ळें. ते राग कशी आयले तांकां आतां कोणा बी मनांत अशी राग येता तांगेली अशी इच्छा नाशिल्ली बी आमी विचार करतात की देवाले कळ्ळें तरी प्लॅन आसा ताचे फाटल्यान ताचे फुडें प्लॅन आसा व्हड प्लॅन आसा ते आमकां कळना आतां इमिडिएटली आमकां कळना ते कसले प्लॅन आसा म्हणून देवाले. तर ते तांकां अशी तांगेली अशी भितर अशी खंयची बी गुण तांगेर प्रभाव करनाशी तांकां राग कशे येयले. राग करून तांणी एक श्राप दिले जय विजयाक. ते म्हणटा हाजे फाटल्यान देवाले प्लॅन आसा म्हणून अशी आमी लॅक्चर अडना म्हणून. तर तांणी श्राप करून दिले जय विजयाक. म्हणलें जय आनी विजय कर्स बाय दी फोर कुमारास श्राप करून दिले. तर श्राप दिले तांकां अशें म्हणून. आणखीन श्राप दिता आसतना श्राप दिले की तुमी आतां भौतीक जगत वचून तुमी तुमगेलें जीवन व्यतीत करा म्हणून हांगा रावचें योग्य नाचे म्हणून तुमी अशी. तर तशी म्हणटा आसतनाच विष्णू थंय तेची जाग्यार आयले आनी अशी पळयलें हे वटू जाल्या म्हणून. आनी ते जय विजय विष्णूक प्रार्थना करता आसाचे तांगेल प्रार्थना करता की आमकां हे श्राप केले तेचो सोडी म्हणून प्लीज फ्री अस फ्रॉम दीस कर्स. तर विष्णूकल म्हणलें हे श्रापा बद्दल सोडूचें जायना म्हणून साध्य ना म्हणून. तर ताजे बदला कसं करचें आमी तुका 2 चॉयस दिता. तर 2 चॉयस कसले ते एक चॉयस अशी आसा की तुमी 7 जन्म घेवचे आता एक देवाल भक्ताच्या रुपात भौतीक जगा भितर देवाल भक्ता रुपान 7 जन्म घेवन तुमी वापस हे सेवात येवचे आहात म्हणून हे सांगलें. आणि सेकंड ऑप्शन कसं जालें की 3 जन्म तुमी असुर रुपान म्हणजे देवाल एनिमी देवाल एनिमी म्हणटाचे
तसल तसल जन्म घेऊन तुम्ही जगा भितर उरतले आणि त्या जन्म जालना 3 जन्म जालना तुम्ही वापस सेवा येतले म्हणून. तर हे जैन विजयन विचार केले की ने आम्ही 7 जन्म केले इतली घेऊन इतली टाइम इतली वेळ जातले आम्ही इतली विरह जातले आमका हे हांगा सेवा भितर देवाकडे वेळ जातले आमका तसं जन नाका बेगी बेगीने वापस येवका म्हणून सेवा भितर अशी तर ताणें सांगलें आम 7 जन नाका आम 3 जन असुर उरल्यार पुरो तुमगेल अगेन्स्ट एक्चुअली आम्ही उरना आम्ही जन्म घेतले तसलो जन्म आमकां अडना म्हणून तर अशी म्हणटात की ने देव म्हणटा तथास्तु म्हणून तशी इमिडिएटली जय जैनात जगात वताच आणि आमी पळयताच की पहिले जन्म कसले जाले फर्स्ट जन्म म्हटलो का हे काणी बी गुतुरच्या पुरो तर पहिले जन्म अशी म्हणटा सतयुगात जाले सतयुगात हिरण्यकशिपू आणि हिरण्याक्ष जैन विजय दे बिकेम हिरण्यकशिपू आणि हिरण्याक्ष तर हिरण्यकशिपू असे म्हणतात की इतली होड असुर आशिल्लो तागेल इतली पॉवर आशिल्ले हिरण्यकशिपूले तर देवतागण बी ताका भिता आशिल्ले आणि तागेली इतली पॉवर आशिल्ले की ताणे एक खंयची बी एक देवतागण जो कळले की एक सन प्लॅनेट सूर्याचे राजा असा किंवा मुनाचे राजा असा ना खंयची पावसाच कोण राजा उरता तर देवता कोण उरता तांगे सांगले नाही की म्हाका खंयची सीझन आसा समर सीझन आसा आता उनाच सीझन आसा त्या टायमाक पावस जावका म्हणून तांणी पावस दिवंक आशिल्लो तेन्ना ते म्हणे की आता रात्रीच वेळ म्हाका सूर्य उगम वयर येवका म्हणून ते सूर्याने की करका तशी तागे आदेश पालन करता तसं पॉवर आशिल्ले आणि अशें म्हणटात की ने ताणे हिरण्यकशिपून फक्त ताका आयब्रो ताणेशी वयर केल्यार ने देवताकडे उठून पडता आशिल्ले म्हळ्यार इतली भिता आशिल्ले तर आमी विचार करतात की ने हे हो असुर आशिल्लो आणि इतली पॉवर कशी असता म्हणून त्या म्हणटा ताजे फाटल्यान बी देवाले कृपा शिवाय ने कोण बी व्यक्ती वयर होड जावचे ना अशी जशी आता एक म्हणटा की शिष्य आसा प्रभुपादाकडून म्हणटा की प्रभुपाद आय एम दी मोस्ट फॉलन हा सगळ्यात पतीत आस म्हणून तो प्रभुपाद म्हणटा तू सगळ्यात पतीत काही नाही तू सगळ्यात काही ना म्हणून कळ्ळें तर इवन अशी पळयतात की कोण म्हणटात हांव सगळें मेगेल की होड पापिनाची जगात भितर अशी म्हणटात कोणी तर ते सगळ्यात होड बी जावच्या खातीर ताजे खातीर बी एक देवाल कृपा जावका म्हणजे आमी अशी ने एक पॉवरफुल मनीस जावन उरताच ते देवाल कृपा शिवाय ने आमी कसं बी करचे ना ते जगा भितर तर म्हणटाची हिरण्यकशिपूल आणि काणीन आमी कसले कशें केलें हिरण्यकशिपू पॉवरफुल कला जालो देवाक दाखोवचें आशिल्लें की ने कितली बी होड ने असुर उरल्यार कितली बी होड व्यक्ती उरल्यार असुर उरल्यार पण देवाल अगेन्स्ट उरल्यार तर तागेल नाश जातलेच म्हणून ते उदाहरण दाखोवचे खातीर ते हे लिला भितर दाखोवन दिले देवान तशें आमी पळयता हिरण्याक्ष बी ताका कशी ताका ताणें पुरा अशी गोल्ड आणि पुरा ओटू चोरन काडले पृथ्वी भितरच्यान पृथ्वी इतली लाईट जाले की ने समुद्रा भितर वचून पडले तशी देवान वरादेव रूपान येवन ताका लढायकान ताका संहार केलो ताका तशें म्हणटात की हिरण्यकश हे फर्स्ट जन्म जाले तांगेले जैन विजयाले आणि तांकां दोगलोकाक येवन देवान मारले आणि ते लिला भितर सुमार शिक्षा शिक्षा मेळटा आमच्या शिक्षा की कशी कितली बोड असुर उरल्यार बी देवने देवाल अगेन्स्ट उरल्यार तांगेल नाश जातलेच म्हणून आणि सेकंड जन पळयताच हे केन्ना जाता त्रेतयुगा भितर ते रावण आनी कुंभकर्ण तेन्ना राम आयले त्या टायमार आणि हे दोन्ही असुर दोन्ही भाव आसा रावण आनी कुंभकर्ण तर तांणी तांकां बी दोगलोकाक देवान मान सोडले रावण बी इतली होड असुर आशिल्लो ताणें कितली की पाप अशी करना कितली की अशी कार्य करना की दाखयलें कितली पॉवरफुल आशिल्लो तो पण तसं देखील पॉवर पळोवन बी रामान ताका मान सोडले आणि कुंभकर्ण बी इतली होड व्यक्ती आशिल्लो इतली वर्स वचून न्हिदता आशिल्लो ससमेन न्हिदता आशिल्लो तेन्ना तसं पळयता आशिल्लो आमी असं सुमार असुर ह्या जगात आमी केन्ना पळयनाच
तर तसं उठू असुरने तयार केले देवा दाखवच्या खातीर की असुर कितली बी उरू पण देवाल मुखारने कोण बी टीक नाच म्हणून देवाल फक्त नाचाले आणि तिसरा जन्म सेकंड जन्म ते केन्ना द्वापर शिशुपाल दंतवक्र तर शिशुपालाच कळले काणी कसं केन्ना तागेले जन्म जाले ते आमी पळयताचे की ताकने एक दोळे एक्स्ट्रा आशिल्ले आणि हात बी तागेले एक्स्ट्रा आशिल्ले तर हे पळोवन तांकां इल्ले अजाप जाले आईक अजाप जाले की अशी कशी पुत्र म्हण तांकां कशी उडीचे विचार केले पण ते एकल्यान सांगले की न्हय अशी न्हय हे एक्चुअली कळ्ळें एक खंयची बी व्यक्ती गोदी वयर दवरल्यार तागेले केन्ना दोळे आनी हात वता तो व्यक्ती त्या व्यक्ती भितर तागेलें मरण वतल म्हणून उरतल म्हणून त्या व्यक्ती प्रती तागेलें मरण उरतल म्हणून सांगलें तर तांणी विचार करता कितली ओटू अशी लोकां गोदीवर वचून दवरता आशिल्ले पण खंय जायनाशिल्ले पण कृष्ण केन्ना पळोवचे आयलो कृष्ण हो शिशुपाल कृष्ण कझीन तो कझीन तो कृष्ण आयलो तेन्ना ताणें तागेले शिशुपालाक ते सांज एवढोशे गोदीवेर घेतले त्या टायम तागेले एक दोळे आनी दोन्ही हात गेले तागेले तेन्ना ते आई कळटा की कृष्ण ताक मारतलो म्हणून कळ्ळें आनी ते खूप अशी प्रार्थना करता की पहले चेडवाक मारनाक म्हणून तुमेल कझीन म्हणून कळलं की ती मारतो म्हणून पण कृष्ण म्हणटा की ताणें 100 अपराध केले शिवाय केले परत कर पण हांव ताका काही करना म्हणून पण 101 अपराध केले तेन्ना हांव ताका मारतलो म्हणून कळ्ळें तशें आमी दंतवक्र आमी काणी आतां मुखार आमी आयकुया आमी दंतवक्र कशी आशिल्ली लायफ आनी ताणें कशी मारले देवान म्हणून आणि अशी म्हणतात की हे 3 अवतार आशिल्ले जैन विजयाले आणि एक 4th अवतार अशी पळयल्या ते जशे म्हणतात की चैतन्य महाप्रभू एक छन्न अवतार आता कितली उठू अवतार आसाचे देवाले ಒಟ್ಟು लोकांक गुत उरता हे अवतार परशुराम अवतार आसा राम अवतार उठलो गुत आसा पण एक चैतन्य महाप्रभू सुमार एक कमी लोकांक गुत उरता चैतन्य कोण म्हण गुत ना कळलें की छन्न अवतार हिडन इन्कार्नेशन म्हणटाचे तशी म्हणटाच की हे जैन विजय 3 अवतार घेतले ना तांगेले अशी 3 जन्म जाले आनीक तांकां अशी बोनस अवतार बोनस जन्म घेवचे दिले तांकां ते कसले जगान मदा आयले हे जगान मध्ये हे चैतन्य लीला आयल्याचे तांणी बी एक दाखवून दिले की इतली पापी आशिल्ली तांणी जगान मध्ये म्हळ्यार अशी खंयची पाप नाशिल्ले हे जगा भितर तांणी कशी केला म्हणून ಒಟ್ಟು टायपाचे पाप केले ಒಟ್ಟು टायपाचे पाप केले तांणी अशी चैतन्य लीलात म्हणले की खंयची बेटा पाप नाशिल्ले आणि तांणी केला आणि ताचे भितर अशी बी काणी सांगल्या की वयर चित्रगुप्त तांगेले ते पुराने पाप करचे पुरा रेकॉर्ड्स पुरा करता आशिल्ले ते रेकॉर्ड्स करते तांगेले ते पुरो जाग इतले बंद गेले तांगेले जाग नाशिल्ली दवरच्या खातीर खंय बी तांगेले रेकॉर्ड पुरा इतले व्हडलो पाप केले तांणी आणि तशी ते मुखार ते काणी अशी वता की ते तांणी चेतन बाबू फक्त तांकां प्रार्थना करता की देवाल नांव घ्या म्हणून आणि ते मदां तांकां अशी माथ्यावरची मटकी मारता तांकां रक्त येता आणि देव चेतन बाबू येवन तांकां मारच्याक वता त्या टायम चेतन बाबू सांगता की तांकां कृपा दी म्हणून तुगेले अवतारात तूं मारच्या आयिल्लो ना कोणाक बी तुगेले अवतारात तूं फक्त लोकांक कृपा दिवन एक्चुअली तांगेलो उद्धार करता म्हणून हे तुगेल कार्य हे अवतारा भितर आणि अशी म्हणतात की चेतन सांगले नंतर तांणे इतली कृपा दिता एका टायमार पुरा तांगेले पाप केले पुरा वचून सोड पुरा नाश जाता तांगेले पुरा संपता तांगेले कळ्ळें चित्रगुप्त विचार करता की इतले व्हडले पाप केले एक झटक्या भितर एक झटक्या भितर तांगेले पुरा पाप पुरा संपून गेले केन्ना अशी पळयना बा अशी म्हणून तर हे अशी आमी पळोवचें मेळटा की हातूंत बी जैन विजयान एक अवतार आयले तांणी जन्म घेतले जगा मध्ये आयले तातूंत बी कितली एकची हे बी अशी पॉवरफुल म्हळ्यार असल तांकां जन्म मेळ्ळ्या तातूंत बी कितली शिक्षा मेळटा आमकां सगळ्यात पॉवरफुल तेता हे जगा मध्ये बी असल पाप केल्या कोणी बी आमी तितली बी पाप करचे ना हे म्हणटा ते आजचे जगा भितर सगळ्यात पापी व्यक्ती उरल्यार बी तागेले हे तुलना जगा मध्ये करचे ना सांगल्या तर तांणी इतली पाप तांगेले इतली पाप केले नंतर बी देवाल नाव घेवन तांगेले उद्धार जाला हे दाखोवचें आशिल्लें देवाक की कितली पापी उरू फक्त देवाल नाव घेतल्यार देवाल नाव शुद्धीकरण जाता आमगेले देव ओट्टून तुमगेले पाप केले ते पुरा माफ करून सोडता म्हणून फक्त देवाल शरण घेतल्यार
तर आता मुखार आम्ही हाचे वाचा की किलिंग ऑफ दंतवक्र. आ दंतवक्र बद्दल आम्ही थोडे माहिती घ्याव्या कोण असेल तो म्हणून. तर दंतवक्र म्हणले दंत म्हळ्यार काय दात, वक्र म्हळ्यार वाकडी. कळ्ळें? तर दंतवक्रच तागेल अशी नाव कला आयला कारण की कसं जालें की तागेल जन्म कशी जाले तागेल एक कुरकट टीथ आशिल्ले तागेले. वाकडी दात आशिल्ले तागेले. हं. तर ताचे ताका अशें नाव आशिल्लें दंतवक्र म्हणून. तर तेगेल आई नाव कसं जालें पृथुदेवी. आणि ती हो दंतवक्र बी कृष्णाल कझिन जशी शिशुपाल कशी कझिन आशिल्लो शिशुपाल दंतवक्र हे जैन विजय कृष्णाल अवतारात घेतिले. हं. लीलात भाग घेतिले भाग्याच्यो घेतली. तर पृथुदेवी ती आसा ती बी कृष्णाल बाप आसा आन आसा तांगेली भयण ती तशी कझिन आसा तो दंतवक्र. तर तिणें पळयलें की असल तागेल दात आसा असल तागेल तोंड आसा म्हणून तीक बी अशी न्ही वायट दिसलें अशी कशी म्हणून तागेलें. आणि ती फक्त उमीद करता आशिल्लें की न्ही मुखारसून तागेलें बरें जातलें म्हणून कसले तरी. हं. आणि तागेले दंतवक्राले आनाल नाव आशिल्लें वृद्ध समन. वृद्ध समन. तर हे दंतवक्र कोण आशिल्लो एक जरासंध म्हणून एक राक्षस आशिल्लो. तागेले एकदम क्लोज आशिल्ले तेणी. जरासंध, कंस, शिशुपाल, पौंड्रक हे वटलोक न्ही बरोबर उरता आशिल्ले दंतवक्रेन पुरा. हं. आणि अशी म्हणटात की न्ही दंतवक्रान शिशुपाल दोग लोक न्ही बरोबर तांणी वयर आयले तांणी. बरोबर तांणी होड जाले अशी म्हणटात. बरोबर अशी उरून तांणी होड जाले म्हणून. हं. तर शिशुपालाल बाप आसा धर्मघोश. तो कोण आशिल्लो? चेडी, किंग ऑफ चेडी. चेडी म्हूण एक राज्य आसा ताचे राजा आशिल्लो. आणि दंतवक्राल बाप आसा वृद्ध समन. हं. तो कोण आशिल्लो? किंग करुषा. करुषा म्हूण राज्य आशिल्लें ताचे राज्य आशिल्लो तो. तर हे ओट्टू राज्य आसा न्ही पुरा जरासंधा सकल आशिल्लें. जरासंध ताचे मॅनेज करताले पुरा. हं. तो कोण आशिल्लो? मगधाचो राजा आशिल्लो. तर दंतवक्र तागेल अशी म्हणलें की न्ही हांव जशें पयलीं सांगलें की नांव कशी आशिल्लें की तागेले दात न्ही वांकडी म्हूण आशिल्ले तागेले. ताचे तशें नांव आयलें. तागेले भावाल नांव कसलें आशिल्लें? विदुरथ. तर भावाल नांव विदुरथ. आणि एक अशी तांगेली मित्रता आशिल्ले. जरासंध, कंस, शिशुपाल, पौंड्रक आणि अशी मित्र आशिल्ले. पूर्ण राक्षस. म्हणटात की एका टायपाचे भावनाचे लोक न्ही एका बरोबर उरताचे. कोणालाची एक दुसऱ्याला भावना आवडना त्या लोक कधी संगाती उरच्या जावना जास्ती वेळपर्यंत. तर हे ओट्टू एक सिमिलर टाइप ऑफ कॉन्शियसनेस, सिमिलर टाइप ऑफ माइंड. हांगेल ओट्टू लोकांले समान टायपाचे भावना आशिल्ले. तर ते लोक संगाती तांकां आनंद जाता. तांगेल एक दुसऱ्या बरोबर संगाती करच्या खातीर. तर हे लोक संगाती उरता आशिल्ले केन्ना बी. तर अशी म्हणटात की न्ही दंतवक्राल तागेले वध जावचे पयला ताचे पयले अशी म्हणल्यार की दंतवक्र आणि दुसरी ओटू तांगेले ते असिस्टंट्स आशिल्ले. तांणी विचार केले द्वारका वचून आमी न्ही कॅप्चर करया म्हणून. द्वारका इन्वेड करया आमी. द्वारका वचून आमी हडप करया आमी. चलो आणि तशी विचार केले. तशी विचार करते कळ्ळें जालें की देवटू मुखार फाटली पुरो लढाई जाली ऑलरेडी. ते शिशुपाल ताका मारले देवान. सलवाक बी मारले. आणि पौंड्रका कोण अशी कृष्णा रुपान हांव कृष्ण म्हणून आयिल्ले. डुप्लिकेट कृष्णा अशी दाखवून आयला हांव बी कृष्णा तू फॉल्स कृष्णा म्हणून. तू डुप्लिकेट कृष्णा हांव खरो कृष्णा म्हणून दाखयलें. तर ताका बी कृष्णान मान सोडलें. तर अशी म्हणटात की न्ही हे तिग लोकां मारले नंतर दंतवक्राक सुमार राग येयलो ताका. सुमार राग येयलो ताका की म्हगेले हे पुरा मित्र आसा एकदम क्लोज मित्र शल्वा ताका बी मान सोडलें. तर थंय राक्षसी वृत्ती आशिल्ले दंतवक्राले. तर ताणें कल विचार केले हांव कृष्णाक मारतलो म्हणून. कृष्णान म्हगेले मित्राक मारले हांव कृष्णाक मारतलो म्हणून. तर कल खातीर तागेले बदला घेवचे आशिल्ले. शल्वाक वध केले ताचे बदला घेवचे आशिल्ले म्हणून. तर इतली रागार आशिल्लो तो सिद्धा बॅटलफिल्ड रणभूमीत वयर सिद्धा उतरलो आणि देवाक न्ही ललकारले की न्ही हांव तुका मारचे आयला म्हणून अशी. आणि कशें आयलो तो तागेले हातांत न्ही खंयची बी अस्त्र शस्त्र नाशिल्ले. आणि तालगे एकच अस्त्र आशिल्लें तालगडे कसले राग आशिल्ले सुमार राग आशिल्ले. इतली राग आशिल्ले मिन्स म्हणटात की न्ही पुराशी दिसता येयले कोणाक बी राग आशिल्लो म्हणून. ताका कितली राग येयली म्हगेले मित्राक मान सोडलो म्हणून. त्याची एक राग अस्त्र आशिल्लें ताणें दुसरी खंयची बी अस्त्र नाशिल्ले. आनीक अस्त्र आशिल्लें
गदा आशिल्ली त्याच बरोबर. तर अशी म्हणटात की इतली पॉवरफुल आशिल्लो तर तो केन्ना अशी चमकीत आशिल्लो भुमी वयर. तो भुमी पुरो हालता आशिल्ले अशें म्हणलें. भुमी पुरो हालता आशिल्ले. तो लोकांना अशी पळोवन ताका भंय दिसतायलें हांव अशी चमकता अशी भुमी हालता म्हणून. पण देवान केन्ना हें पळयलें, कृष्णान केन्ना हें पळयलें, तो एक हिरो समान, हिरो म्हण की एक मुखार अशी चमकीत येता आस म्हणून कळ्ळें. तर इमिडिएटली रथावयर आशिल्लो तांणी देव. रथावयर उतरन गदा घेवन तागेले बरोबर लढाई करचे गेले. तशें म्हणटात की न्ही एक क्षत्रिय उरतात न्ही क्षत्रिय एक पळयतात की न्ही तांगे इक्वल्स बरोबर लढाई करतात तांणी. आतां कृष्णान कसले पळयलें की हे दंतवक्राकडी तागेले फक्त गदा आसा, रथ बी नाची. ताचे खातीर कृष्णान रथा वयल्यान देंवना सकयल उतरून लढाई केली आणि फक्त तांगे दुसरो सुदाचे ओट्टू सायडान केलें तांणी. फक्त तांगेले हातांत कसले आशिल्ले गदा आशिल्ले. हे कसले केलें तांणी दंडवक्राकडी बी गदा आशिल्ले तागेले रथ नाशिल्ले म्हणून. आणि लढाई करचे चालू केलें तांणी. आणि अशें म्हणटात की न्ही हे एक मिलिटरी एटिकेट म्हणटाचे की वी हॅव टू फायट विथ इक्वल्स. समोरचे व्यक्ती कणिकले दुसरी ओटू साधन उरल्यार आणि दुसरी व्यक्तीने साधन उरल्यार तशी लढाई करनाचे. तर दोग लोकांक इक्वल तरीकेन लढाई केल्यार ताका लढाई म्हणटाचे. हे प्रॉपर एटिकेट, मिलिटरी एटिकेट. तर देवान पळयलें दंतवक्र एकलो आशिल्लो आणि तागेले कडेन एक गदा आशिल्ले. तर देवान बी तशीच घेवन लढाई करचे चालू केले आणि देवान एक्चुअली मुखारशी प्रकट जावन तागेले अशें म्हणटात ते दंतवक्र तागेले एकदम हिरोईक मार्च तो अशी मुखार येता आशिल्लो ओडोर पांय घेवन देवाला मुखार मारचे खातीर तो स्टॉप जालो. तो राबलो थंयच देवाक पळोवन. जशी म्हणटात की न्ही एक समुद्रात तटावर खंयची बी वेव्स उरताचे ते केन्ना मदीं राबताचे. एकदम सडनली राबताचे म्हणून. तर अशी पळयले नंतर हो दंतवक्र एकदम अशी राबलो एक जाग्यार गदा घेवन आणि कृष्णाक अशी कसले म्हणलें. कृष्णान जोरान अशी रागान म्हणलें ताणें. कसं म्हणलें आमी तें पळोवया. तांणी म्हणटाचे की एक म्हाका इतली प्रसन्न जाता, एक प्रसन्न जाता आणि एक भाग्य आसा म्हगेलें की तुगेले म्हाका लढाई करचे जाता म्हूण आतां. एक अवसर मेळटा आसा तुगेले लढाई करचे खातीर आणि आमी एक दुसऱ्याक पळोवन आमी राबल्याच मुखार. एक दुसऱ्याक तोंड करून राबल्याच आमी. तर म्हणटा की हे कृष्णदेव तूं म्हगेलो कझिन आसा पण हांव तुका मारच्याक एक्चुअली म्हाका बिलकुल इच्छा जायना. पण तशें म्हणटात की तुगेलें अभाग्य आसा, तुगेलो अभाग्यवान आसा तुगेलें की तूं एक मोठ चूक केल्या तुवें. कसली चूक केल्या तुवें? तुगेल्या फ्रेंड शेल्वाक तूं मारलो म्हणून. त्या खातीर हांव बी तुका मारतलो म्हणून आतां. आणि तुका न्ही आनी ते बी पळयता आसा तूं म्हगेल्या मित्राक मारले नंतर थोडे बी तुमकां तृप्ती नाची आणि ताजे नंतर म्हाका बी मारचे आयलो तूं आतां अशें म्हणून म्हणटा. तर तुमकां अशी ते बी आतां इच्छा नाची म्हाका बी मारचे आयल्या. तर तुगेलें तें डिटर्मिनेशन पळोवना, तुगेलो निश्चय पळोवन तुमी हांव अशी विचार केले हांव बी तुमकां सुद्दां आतांच मान सोडटा म्हणून तुका. आतांच मान सोडटा तुगेलें न्ही म्हगेली गदा बी गदाच्यान तुमकां अशी पुरा मान सोडटा म्हणून. तर तांणी देवाक अशें म्हणटाचे. तर देवाक हे बी म्हणटा की तूं म्हगेलो रिलेटिव्ह उरून बी तूं एक बुद्धूसो आस तूं. अक्कल नाची तुका. तूं म्हगेलो सगळ्यात व्हड शत्रू तूं आणि ताजे खातीर हांव तुका पुरो मान सोडका. कसं लायक जशें म्हणटात की ताणें एक तुलना केली ताणें. मान कशी सोडका देवाक. तुलना कसली केली ताणें एक अशी शरिरा वयर न्ही एक खंयची फोडी उरता न्ही फोडी घेवन आमी न्ही एक सर्जिकल ऑपरेशन करून कान सोडतात न्ही तशी करून तो तुलना करता की हांव तुका न्ही तशी करून मान सोडटलो तुका देवा कशी म्हणटा. आणि म्हगेले मित्र इतली प्रिय आसा म्हाका तांगेले कडेन जालें की म्हाका काही सहन जायना म्हणून तांगेले खातीर हांव बदलाक घेता तुगेले कडेन अशी म्हणटा. तर विचार करा की न्ही असल राक्षसाची प्रवृत्तीचे लोक देवा कशी उलटी सुलटी उलयताचे अशी अपशब्द उलयताचे तांकां गुतना गुत उरना की न्ही देवाल कितली ताकद आसा म्हणून कितली तांगेली कितली ताकद आसा म्हणून तांगेली ताकद मुखार न्ही कोणाल हे पुरा जगाचे लोकांना एक्चुअली मेळ्ळे विचार केले न्ही देवाक मारच्या तशी केन्ना जायना म्हणून कळ्ळें. कारण की ही इज दी सुप्रीम पर्सनॅलिटी गॉडहेड पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तांणी
आणि ते हेवटू राक्षस कोण प्रवृत्ती लोक उरताच तांक हेवटू गुतोरना तर तांणीने असल भावना घेवन तांणीने देवाकाची मारचेक केन्ना विचार करताच. तशें आमी हे जगात बी पळयताच हे हे आमी फक्त असुरांनी पुरा देवा लढाई भितर आमी पळयतात. ताजी कितली शिक्षा मेळटा की ह्या जगा भितर असल असुरीक प्रवृत्ती लोक कितली उरताच. तांणी असं उठून प्लॅन्स करताच की ने ह्या देवाला एक्चुअली ने भक्ती जावचे ना ह्या जगा भितर आमकां ने फक्त जगा भितर एन्जॉय करचें आसा आमकां. मजा घेवची आसा आमकां आणि जगाक एक्सप्लॉयट करचें आसा आमकां. पुरा एक्चुअली एडवांटेज घेवचें आसा आमकां देवाक. तसो प्रवृत्तीन उरताच आणि अल्टिमेटली पळयताच आमी हे तसो लोकाले नाश जाता. तसो लोकांक एकदम वायट अंत जाता ह्या देवाक. तर कोण बी व्यक्ती देवाला शरण घेता आसले तांणी सुखी उरताच तांणी बरेपण आमी खुशीन आमी हे जगात उरचे जाता. ते फक्त भक्त लोक उरता. कसल्याक हे हे म्हणटात न्ही एकदम इट्स ए दिस हिडन ट्रूथ. हे फक्त खरे जे आसा हे फक्त देवाल भक्ताक उरता. हे असुर लोकांक उरना. तांणी तांगली अशी वायट अंत जाता अशी म्हणलें आसा. तर अशी मुखार अशी म्हणटात की दंतवक्र कृष्णाक नियंत्रण करचे पळयले. कशी एक इतली स्ट्रॉंग अशी शब्द म्हणना की तू अशी आसा हांव तुका अशी करतलो तशी करतलो म्हणून. आणि हे वटू म्हणले नंतर कृष्णाक एक्चुअली अशी म्हणटात की ने तागेले ते गदाचे ना एक कृष्णाल माती वयर खोटान अशी जोरान अशी मारले आणि एक होड अशी ने एक म्हळ्यार की ने एक अशी सिंह उरत न्ही वाघ उरत न्ही तागेले म्हणजे होड अशी आवाज केले एकदम अशी रागान अशी मारले. तशी मारल्यानंतर बी कृष्ण म्हणटा की अशी म्हणटाच की कृष्णाक ने थोडे बी काही फरक पडला म्हणून एकच जाग्यार उरले तांणी. तांकां काही फरक पडला. तांणी मारले की तांकां काही फरक पडला तांकां. कसलो तांणी देव. तांणी शरीर न्ही तांगेलें आध्यात्मीक शरीर आसा. आमी शरीर उरचें आमी विचार करता मारचें म्हणून तांणी मरतलो म्हणून अशें थोडी जाता पुरा. आमगेलें भौतीक शरीर देवाल भौतीक शरीर न्ही ते देवाल आध्यात्मीक शरीर. तर अशें म्हणटा एक बी इंच तांगेल मुवमेंट जाल ना आणि थोडे बी दुखिल्ला देवाक. तर देवान कसं केलें नेक्स्ट स्टेप तांगेले कौमोदिकी क्लब आशिल्ले. कौमोदिकी गदा आशिल्ली तांगेले कणी आणि एकदम स्किलफुली एकदम एक्सपर्ट तरीकेन तांणी मूव करचे लागले तांणी. तशी करना कृष्णान दंतवक्राक छाती वयर एकदम जोरान मारले नंतर कसं जालें की तागेले दंतवक्राक छाती आसले ते स्प्लिट जाले तागेले. आणि तशी नंतर कळ्ळें जालें की दंतवक्राने थोडे रक्त एक्चुअली पुरा उलटी करचो लागलो आणि पुरा तागेले केस आनी पुरा हांग ते जाले आणि सीधा अशी जमनीवर पडलो तो. आणि तागेले ते हात आणि पायर हांग ते अशी पसून गेले. थोडे मिनिटा भितरच तर दंतवक्रान देह सोडून गेलो तो. म्हणजे मेलो तो कडेन. तर हे अशी म्हणटात की ने हे दंतवक्राल अंत जाले नंतर कसं जालें की अशी शिशुपालाल जेन्ना अंत जालो न्ही त्या टायमार कळ्ळें जालें शिशुपालाक केन्ना देवान एक्चुअली हे देवान सुदर्शन चक्र घेवन मारले. गळ कापले तागेले. तर कळ्ळें की देवान ताका मारले म्हणून एक अशी भितरच्यान एक स्पार्क एक्चुअली वचून देवाल भितर ते जॉइन जाले अशें म्हणलें. तशीच सेम वस्तू दंतवक्राल बी जाले अशें म्हणटात. देवान दंतवक्र मारले नंतर तागेले भितर स्पार्क येवन देवाल भितर ते जॉइन जाले अशें म्हणलें. ते देवाल शरिरा भितर जॉइन जाले ते. तर हे देवाल कृपा आसा. म्हळ्यार ताका अशी भक्ती मेळना पण देवाल मारले म्हणून ते असुराक ताका एक मुक्ती मेळटा. कळ्ळें तर एक अवसर मेळटा ताका कसं मुखार एक ताका मुक्ती मेळटा अशी. तर हे दंतवक्र अंत जाले नंतर तागेलो भाव आशिल्लो सांगलें पयलें सांगिल्लें की दंतवक्र तागेलो भाव विदुरथ म्हणून. एक अशी स्वाभाविक आसा की ने कोण बी व्यक्ती कितली बी असुरो कितली वायट उरू पण कोणे बी मारले नंतर तागेले भावाक वायट पडटा की मेगेल भाव कशी मारले तुवें म्हणून. ते विदुरथ आशिल्लो ताका बी राग आयले. मेगेल भाव कशी मारले. ताका कितली दुख्ख जाले मेगेल भावाक मारले म्हणून. ताका कशी ने दुख्खांतू आनी राग आशिल्लो ताका. तर विदुरथ सीधा एकदम म्हणलें की एकदम जोरान श्वास घेत आशिल्ले
आणि तागेल भावाले तागेल बदला अंताची बदला मार उडीन बदला घेवच्या खातीर देवाल मुखार आयले तारी कशी एक तलवार घेवन आणि एक शिल्डी बी आशिल्ली तांगेल्या हातात आणि कृष्णाक न्ही इमिडिएटली तांकां मारचें आशिल्लें तांकां तुरंत इतली रागार आशिल्ली तांणी आणि पण देवाक केन्ना कळ्ळें की विदुरात्मक मारचे आयलो त्या टायमार फक्त ते अवसर पळयता आशिल्लो की कशी हांव कृष्णाक मारतलो म्हणून ताचे पयला कल केले देवानं सुदर्शन चक्र काडना सुदर्शन चक्र काडना ताका विदुराक मान सोडलें तर अशें म्हणटात की न्ही मुखार अशें म्हणटात कृष्ण कृष्ण बुका भितर की शल्वाकांनी मारना शल्वाकांनी दुसरे वटू असुराक बरो मारना आणि तांगेल ते सुंदर अशी एक एअरप्लेन आशिल्लें ताज्या घंटा वखराक मारना विदुराताक मारना तर कृष्ण ते वटू केले नंतर एट लास्ट ही एंटर्ड सिटी ऑफ द्वारका तर द्वारका वच्चे तांगेल कळ्ळें की पुरा चालू जाल्लें पण ते मदीं इतले वटू असुर आयले तांकां अशें माती माती वेळ जाले ते वटू मारले नंतर कृष्णाक कशी जालें की एंटर द सिटी द्वारका भितर तांणी एंट्री केले तांणी एंट्री केले आणि ते वटू म्हणटात की न्ही खंयची बी लोकांक हे असुर लोकांक मारले कृष्णान दुसरी कोणाक बी मारचे साध्य नाशिल्लें कृष्णाल शिवाय कृष्णाल एक्चुअली हे म्हणटा की इतली ताकद आसा कोण बी कितली असुर ओडू कोण बी तांगेले मुखार टिकनाचे पण देवाल भक्त आसल्यार देव न्ही तांकां पुरो सगळे सुविधा दिता तांकां भक्ती करच्या खातीर पण असुर उरल्यार न्ही तांगेलो अंत निश्चित जाता अशें म्हणलें तर हे वटू पळोवन न्ही पुरा देवान अशी पुरा असुराक मारले तर वयल्यान कळ्ळें जालें की वयल्यान ते पुरा देवतागण तांणी पुरो फूल एक्चुअली घालचे लागले फूल आणि म्हणटात की होडो ऋषी आणि पुरा तांणी बी एक्चुअली प्रार्थना करचे लागले देवाक गुणगान करचे लागले आणि पुरा अशी डिस्क्रायब केल्या कृष्णा बुकांत की सिद्ध आणि गंधर्व प्लॅनेट्स सिद्ध आणि गंधर्व ग्रह भितर तांणी बी पळोवन एक्चुअली देवाक पूजा करता आशिल्ले देवाक गुणगान करता आशिल्ले व्हडो प्रेयर्स म्हणटा आशिल्ले विद्याधरास वासुकीस अँड महानागास हे आणि सुंदर अप्सरास आणि पितृलोकाचे पुरा जे लोक राबताचे त्या लोकांनी पुरा गुणगान करता आशिल्ले यक्षास किन्नरास आणि चारणास हे वटलोकांना फूल एक्चुअली घाल्ले देवा वयर तांकां ग्लोरिफाय केले की न्ही तुमी हे वटून एक अशी वायट जे वस्तू आसाचे जगा भितर तांगेलो नाश करना आमगेले हे मार्ग आमी तुमी क्लीन करताचे की आमी भक्ती करच्या खातीर अशें म्हणून आणि तांगेले व्हड एक्चुअली भजन करता आशिल्ले देवाल गुण गाता आशिल्ले कीर्तन करता आशिल्ले तर अशें म्हणून पुरा एक कृष्ण द्वारका भितर आयले नंतर अशी म्हणलें की एकदम पुरा डेकोरेशन केलें पुरा एंटायर सिटीत कृष्ण येता म्हणून इतली जस्ट म्हणटा फेस्टिव्ह ऑकेशन आता कोण बी एक्चुअली एक फेस्टिवल उरता आमगेले की मंदिरात ना की बी आमी डेकोरेशन करता फूल आणि कसं कसं आमी डेकोरेशन करताचे तर कृष्ण केन्ना द्वारका येता म्हणून इतले आनंदात म्हणटा डेकोरेशन करचे आशिल्ले आणि पुरा तांचे सिटीजन्स लोक राबतात थंय तांणी व्हड सेलिब्रेशन केलें ते आणि अशी म्हणलें की कृष्ण केन्ना थंयच्यान एक्चुअली वता आसतना पुरा वृष्णी डायनेस्टी वृष्णी जे पिढी आसा आणि यदूची पिढी आसाच्या तांगेल पुरा तांगेल तर्फेन तांणी फ्लावर्स पुरा घरना तांगेल पुरा ते रस्तो सजून शेवटू करता आशिल्ले ते तर हे आमी पळयताचे की इतले वटू असं वटून पास्ट टायम्स देवाल एक्चुअली हे वटू लिला आसा ट्रान्सडेंटल आसा हे जगातून परे आसा आणि हे वटू आमी काणी केन्ना आयकताचे देवान कशी असुराल नाश केले आणि ते फक्त आयकून आमगेले कितली शुद्धीकरण जाता तुला आमकां विश्वास मेळटा की आमी भक्ती करताचे फक्त देवाल नांव घेवन आमगेले उद्धार कितली जातले कसं लायक देव आमगेल व्यक्तिगत एक्चुअली पर्सनली आमगेल नाची पण म्हणटात की हे कलियुगा भितर देवान कृष्णान नावाच्या रूपात अवतार घेतल्या कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार तर आमी देवाल नाव घेताचे सद्दां आमी अशी की आमी कृष्णा संगत करताचे आमी प्रति दिवस आणि जितले आमी अटेंटिव्ह जितले आमी ध्यानपूर्वक जितले एब्झॉर्ब जावन आमी देवाल जे बी जप करताचे तितले आमकां
एक फितल फिलिंग जाता की ने देव आमगेल पण असं म्हणून तेच म्हणटा की आमी ने हे आमगेल वेपन आमगेल अस्त्र शस्त्र कसले आमकां ओडो तलवार नाका आमकां रोड ने कसले बी मारचे खातीर शस्त्र नाका आमगेल फक्त शस्त्र कसले हेच कलियुगा भितर की हे देवाल नांव हे देवाल नांव आमी शरण घेतल्यार तांकां ने खंयची बी कल्मश खंयची बी असूर जशें म्हणटात की ने हे पयलींचे युगा भितर हांव टू दंतग्रंथ तांगेल असूर म्हळ्यार दिसताले पण होडोर दात आनी होडोर दोळे आनी होडोर शरीर तांगेले अशें ओटू हातात पुरो अशे हात बिगड बिगड नमुने उरताले तांगेले पण हे जगा भितर न्ही असुर म्हळ्यार की न्ही हॅव टू उरचे जरूर ना ती तांगेले प्रवृत्ती जे भावना आसा ते असुरीक भावना उरता ते तसल भावना उरत आनी असुर जाता अशी म्हणलें आसा कसले की हे जगा हे कलियुगा भितर आमगेल भावना आसा हे आमकां दूषित करता आमगेल भावना दूषित करता आनी हे भावना दूषित करता म्हणून ताजे खातीर कशें म्हणलें की न्ही हे आमगेल इंटरनल सोसायटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रॉपर अशें नांव दिलें की कृष्णा सोसायटी फॉर कृष्ण भक्ती और कृष्ण सेवा लायक दीस अशें म्हणून नांव दिलें ना कृष्णा कॉन्शियसनेस म्हळ्यार आमगेल भावना आमी न्ही केन्ना उत्तेजीत करताचे आमी एलिवेट करताचे तेन्ना आमी न्ही बरे बरे वस्तू करचे लागताचे बरे बरे आमकां दिसता पुरा जिवना भितर केन्ना तेची भावना आमगेल न्ही डिग्रेड जाता आमगेल म्हळ्यार आमगेल डिग्रेड जाता तर आमी कितली वायट वस्तू करीत आमी ह्या जगा भितर कोण कोण वायट वस्तू करता पळयता की न्ही तसले लोकांले भावना कितली दूषित जाल्या ताचे खातीर ते लोक अशी वायट काम करताचे ह्या जगा भितर तर तर म्हणटा की न्ही कोणी फूल्स मूडा और रास्कल्स हे कोणी कोणाले प्राणी मन की प्रवृत्ती उरता त्या लोक केन्ना विचार करतात की न्ही कृष्ण केन्ना कृष्णाला डिफीट जाता अशी कृष्णा केन्ना डिफीट करच्यात म्हणून तांणी विचार की कृष्णाक आमी डिफीट करच्यात म्हणून कृष्णाक आमी हरुच्यात म्हणून पण अशी म्हणटात की खरें कसले की कृष्णा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आणि कोणाका तांकां न्ही डिफीट करप साध्य ना केन्ना बी कृष्ण पुरुषोत्तम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तांणी तांकां अशी कोणे असो लोकांक डिफीट केल्या तांणी देव थोडी जातात कडेला तांणी भगवद्गीता उलयता ताची मिनींग नाची कडेन तांणी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान न्ही सगळ्यात आनी आमी वट्टू लोकांक तांकां शरण घेतल्यार आमगेले उद्धार जाता सांगिल्लें आसा तर ते म्हणटात की न्ही ही रिमेन्स ऑलवेज विक्टोरियस फॉर एव्हरीवन तांणी सदां जिंकतीन उरताचे जशी कृष्ण लिला भितर आमी पळयताचे की तांणी ग्वाल बाल बरोबर खेळटा आशिल्ले खेळचे वेळार तांणी केन्ना हरता आशिल्ले तांणी आणि ते हरता आशिल्ले कला प्रेमान ती हरता आशिल्ले तांणी अशें न्ही की तांणी मुद्दाम हरता आशिल्ले की तांकां प्रेम आशिल्ले तांकां खुशी दिवं म्हणून ग्वाल बाल खुश जाता तांकां बी खुशी येता की हांव जिंकलो म्हणून कळ्ळें ते भक्ताक दिताचे अशी पण असो लोकांची अशी अवसर दिनात तांणी ते खुशीन एक आदान प्रदान उरता कोणा जशी म्हणटात की एक चेडू उरता आनी बापूय उरता आनी दोन फायटींग करताचे केन्ना अशी तो चेडू इतली सहाना तो अशी एक अशी घुंबो मारता बापाक तो पडता सकयल आनी म्हणून हांव म्हाका दुखता ताका दिसता अरे हांव बापाक पळय एक्चुअली हट केले हांव इतली ताकद आसा म्हगेले फुडें पण ते कसलो करता बापाक गुता आसा की ताका खुशी करचे तशें करता म्हणून तशी कृष्ण बी केन्ना न्ही भक्ता बरोबर अशी ओटू लिला करता तांगेले तांगे खुशी खातीर तांकां आनंद दिवच्या खातीर तर अशी म्हणल्यार की न्ही ही एलोन इज गॉड तांणी एकच कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तेणी स्वता देव आसा सगळे थोडे आनी वट्टू लोक हे जगा भितर तांगेले सब सर्वंट वी आर ऑल सर्वंट्स ऑफ दी सुप्रीम लॉर्ड तांगेल सेवक आसाचे आमी आनी असल भावना भितर आमी हे आमगेल कार्य आमी भक्ती केल्यार आमी आमगेल म्हणटात की न्ही सगळ्यात थोड स्तरावर आमी न्ही आनंद जावन आमी जीवन जगचे जाता आनी सगळ्यात थोड गिफ्ट आमकां मेळटले कसलो ते गिफ्ट कृष्ण प्रेम लव ऑफ कृष्णा तो आमी कितले ओटू आमी हे परिश्रम करताचे आमी कृष्ण मन मुखार वचचे खातीर ताजे उद्देश कसले मुखार की आमकां कृष्ण प्रेम मेळका म्हणून कृष्ण प्रेम मेळ्ळ्यार ते आमगेले वट्टू कार्य आमी कृष्ण मन भितर करता ते आमगेले उद्धार ताजे लक्ष्य पुरो प्राप्त जाता जालें म्हणून अशी दिसता आमकां तर हे तात्पर्य दंतवक्राची काणीतोल्यान आमकां समजचे जाता आनी हे आमी आयकीत उरल्यार आमगेले शुद्धीकरण जाता
असुराक बी मारताचे कृष्णा असल काणी कसला की कृष्णाल काणी आसा तुला कृष्णाल एक्चुअली वर्णन आसा तुला ताणे असुराक मारले म्हणून ताजे खातीर आमी हे सोड काणी ऐकल्यार बी आमकां शुद्धीकरण जाता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रभूजी अत्यंत सुंदर जावन ದಂತವಕ್ತ್ರಾಲ್ ಕಾಣಿ तशीची एक ब्रीफ हिस्ट्री आमकां कशी स्टेप बाय स्टेप सनकादी मुनींक शाप मेळ्ळल दखून त्या तिनी हांगेला जय विजयाला अवतारा विषयी तुम्ही सांगून कशी देवान लीली करून तांकां उद्धार केला तशीची तांकां उद्धार करची वेळेरी कशी एक एक लील करताना भक्ताल वेळ दावन करचे एक अनुग्रहाविषयी तुम्ही मस्त चंद करून आयच्या दिवसांत आमकां सांगिल्लें असं भागवत पुराण कोंकणी टीमा तर्फान तुमकां अनंत अनंत धन्यवाद सांगता सर. तशीची हरे कृष्ण. प्रेरकः प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरित मानसः म्हणून एक आमी वाजिताची नारायण हृदय वाजितांत एक उत्तर आयलेलें आसा. तांतूं पळयल्यार आमकां मस्त डाऊट येता की जय विजय साक्षात वैकुंठांत आशिल्लेची तसं जय विजय आमकां क्रोध येवचा कशी साध्य जातला म्हणून सांगून त्या आलोचन करताना हा एक सेंटेन्स तांत येवचें आशिल्लें आमकां मनां वता. देवूचे प्रेरक देवा लागून प्रेरण आयल्या निमित्त तांकां कोप आयला तशीच मुखार सुनू देवान लील करका आशिल्ला लीली करचे खातीर तांगेला तुका तसं दुष्कर्म करेल देवान त्या दुष्कर्म केल्या निमित्त तांगेला दंतवक्त्र आणि शिशुपाल हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपू इत्यादी देवाला हांगेल दोग जाणाला अवतार आयलेला आसा. रावण कुंभकर्ण हांगेल अवतार आयला त्या तांगेला नाश करचे खातीर देवान नारसिंह जावन आयलो नरसिंह जावन आयलो तशीच वराह रूपी जावन आयलो तसं अनेकानेक लील देवान तांणी त्या राक्षस रूप घेतिल्ले निमित्त देवान ह्या रूप घेवका पडला. देवान ते रूप घेतिल्ले निमित्त मात्र आयच्या दिवसांत आमकां दोड मुचून देवालें चिंतन करका म्हणून म्हणटाना तसं अति सुंदर रूपाचे एक चिंतन करूक आमकां साध्य जाता असं. सो ह्या विशयान तूं मुखार सुन आमी पळोवच जाल्यार आमी आतां आयकताची देवान ह्या आयुधान तो हक्का हरण केला. आता मी पळयला की कौमुदकी गदा दवरून हक्का दंतवक्त्राला निग्रह देवान केला म्हणून आमी पळयताची. तशीच आमी नित्य जाल्यारी हाजे चिंतन करूका जालेला आता देवाल त्या चार आयुध आणि देवाल एक नामांकित. सो आमी त्या एक एक हाजे स्तोत्राच्या महात्म्य पळयल्यारी सुदर्शन जाल्यार सुदर्शन आमी पांय पडटा सुदर्शना महाज्वाले कोटि सूर्य समप्रभ अज्ञान अंधस्य मे नित्यम विष्णोर मार्गम प्रदर्शय म्हणून म्हळ्यार सुदर्शनाल काळणिकाची कशी म्हळ्यार देवाला मार्ग दाखोवचा. आता मी फॉर एक्झाम्पल कारकळांतनी आमच्या गावांत पळयल्यार देवान येवची फुडें चक्र एक राउंड वचून येता पेंटांत ताजेर तुका कसं म्हळ्यार आता विष्णू येता असं विष्णूला हाजे मागशी येता सो हांव एक वाट क्लियर करता म्हळ्यार एक उद्देशांत विष्णूल मार्ग दाखोवच तसं एक सुदर्शन. तशी जी पांचजन्य आसा पांचजन्य निजद्वाना ध्वस्त पातक संचय त्राहिमाम नरकात घोरात संसार आर्णव पातिनम म्हळ्यार संसार म्हळ्यार एक अर्णवान पडत असेल म्हाका तू उद्धार कर देवा म्हणून आमी पांचजन्याला मागताची. तशीची नेक्स्ट कौमुदकी गदे ताचे महत्व कसं ना म्हणून म्हळ्यार आमगेल भितर तम चिंदी भिंदी तमोंदस्तम त्वाम नमामी पुनः पुनः म्हणून कौमुदकी गदेच एक चिंतन करचांत असता. कशी म्हणजे कशी दंतवक्त्र आसुरी वृत्ती असली कलियुगांतू जन्म मेळल आमकां आमगेल भितरीची दंतवक्त्राल वरीची जावो कुंभकर्णाल वरी एक आलस्य जावो अशी मस्त नमुने आमगेल भितर एक दोष भितर बैसून असता ती म्हणटा देवाले एक एक आयुधाचे चिंतन करून देवा मिगेल भितर अशें तम दूर करे देवा मिगेल भितर हांव संसार म्हळ्यार अर्णवांत पडल आसा म्हाका तू कर्तव्य रूपी कर्म करून तुका भायर तश म्हाका अनुग्रह करी म्हणून अशी. नेक्स्ट येवच्या नामांकित मस्त इम्पॉर्टंट नाममुद्रे नमस्तुभ्यं त्वत् अंकित तनुः हरेः प्रसादात विष्णु लोकेहम चिरम स्थास्यामि निवृतः म्हणून विषय येता. कश म्हळ्यार देवा शाश्वत जावन तुगेले लोकांक म्हाका तशी अनुग्रह करी म्हणून. सो हे पुरा देवान कशें लीला कश म्हळ्यार आमकां
आज आम्ही कशी ताजे एक चिंतन करून आमगेल उद्धाराक यूज करून घेता बरी काणी नाही ती त्या काणीतून आमकां कसं उद्धारा मार्ग आसा म्हण पळयला रे हा एक विचारता तुका आमी आलोचना करता वापस तुमकां धन्यवाद सांगता प्रभूजी आयच्या सेशनांत आमकां घेवन आमच्या काणी सांगितल्या का वापस पुनरपी धन्यवाद सांगता तशीच केलो अनाउन्समेंट्स करच्याक हांव मुखार सितासा पर 3 डिसेंबर शेनवारा एकादशीच्या पर्व कालो कृष्णानं गीतोपदेश दिलेलो तसं ते गीता जयंती ह्या दिवसांतू 350 बांधव आमगेला आमचीगल बांधव ಒಟ್ಟು जावन समग्र गीता पारायण करचार आसा ती साध्य जाल्यार तितली जणां ना हांतू पार्टिसिपेट करका बकरी तुमकां पार्टिसिपेट करच्याक अवकाश ना स्लॉट्स फिल जाला म्हळ्यार तुमकां विचार आसला रे दही दवरताना तूं भितर जॉईन जावन तुमी बी पारायण कराची म्हणून तुमकां निमून घेता तशीच 28 नोव्हेंबराक भगवद्गीताचे गीतावलोकन हिज ग्रेस उत्तम नरसिंह प्रभूजी हांणी करचार आसा ती तशीच 30 नोव्हेंबराक बेनिफिट्स ऑफ रिडिंग गीता वाजेल्या निमतान आमकां कसन मेळटा म्हणल्यार एक विशयांतू आमकां उपन्यास दिवचार आसा ती हिज ग्रेस रविपती दामोदर प्रभूजी तशीच 2 तारीखेक 2 डिसेंबर शुक्रार भगवद्गीता म्हळ्यार सत्यवाद म्हळ्यार विचारांत चिंतन करच्याक आमकां उपन्यास दिवच्या एकदासाची मथुरा माता देवकी दासी ह्या पुरा सेशनाक पुरा जनान पार्टिसिपेट करता म्हणून तुमचे लागीं पुनरपी प्रार्थना करता आता मी नरसिंहाला चिंतन करून प्रार्थना करून आयचे सेशन एंड करूया सेशन एंड करचे फुडें कोणाक कसले क्वेश्चन्स आसल्यार विश्वंभर प्रभूजी लागीं निमगुच्याक तुमी मुखार येवन निमगू घेता हरे कृष्ण कोणाक कसले क्वेश्चन ना म्हणून दिसता आसा मुरलीधर चरण प्रभू तुमगेला प्रार्थना करता नरसिंह स्तुती सांगच्याक हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी थैंक यू वेरी मच नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायि हिरण्यकाशिपो रक्षः शिलतन्कानकालाय एतो नरसिंहो परतो नरसिंहो यतो यतो यामि ततो नरसिंहो बहे नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरेणका अद्भुतशृङ्गम् दलिता हिरण्यकशिपूतनुभृङ्गम् केशवधृता नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरहरि जय नरहरि जय नरहरि जय नरहरि जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय प्रह्लाद महाराज जय भक्त प्रह्लाद जय प्रह्लाद महाराज जय भक्त प्रह्लाद भक्त विघ्न विनाश नरसिंह देव भगवान की जय भक्त शिरोमणि प्रह्लाद महाराज की जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे वापस बुकाची सेशन अंत मेळ्ळ्या कई तरपुरा जनाक बरे शुभरात्री म्हणून तुमका शुभ आशय दिता हरे कृष्ण
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। डिवाइन ग्रेस श्रीला प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। ताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। थैंक यू मुरलीधर चरण प्रभु, थैंक यू नीलिमा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच प्रभु। हरि बोल। हरे कृष्ण।